नमस्कार. आज सचिन मयेकर. आज आम्ही एक आमच्या धडाधडीचे नेतृत्व असलेले एक राजकीय लीडर महेश मांभरे यांच्याकडे इंटरव्ह्यू घेवपाक गेल्लेले आसा. तर जाणून घेऊया त्यांची राजकीय वाटचाल आणि खंयच्यान त्यांनी खंय कितें सुरवात केलेली ती. महेश बाब नमस्कार. नमस्कार. मातशे तुमचे इंट्रोडक्शन करून दियात की महेश मांभरे हे कोण हे आमचे लोक जनता जाणून घेवपाक सोदता. महेश मांभरे हे नाव जे आसा हे लोकांनी म्हाका खरें म्हणल्यार पिपल्स हा लोकां मदलो लोकांचे हित लोकांची जी गरजो आसा ते समजून घेवपाचो हांव प्रयत्न वेळोवेळी केल्लो आसा. जावं ते एज्युकेशन आसतले अंगणवाडी वर्कर्सां लागून हे सरकार जे आसा हे सरकार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे अंत्योदय तत्वाचेर उलयतात. पण अंगणवाडी सारख्या जे सेविका आशिल्ल्यो तांकां अक्षरशः ह्या सरकारान रस्त्यार हाडल्या. तशेंच कदंबाचे थंय बसल्यात ड्रायव्हर्स आणि वर्कर्स. सो अशा लोकांक हे अंत्योदय तत्वाच्यो ह्यो फक्त बातां मारता, पण अंत्योदय त्या लोकां खातीर काम खरें करपाक जाय तेन्ना मात्र हे सरकार खंय तरी कमी पडटा न्ही. ते जस्ट दे मेकिंग अ शो. बट वेर एज वी गो टू देम, आम्ही तांचे कडेन गेल्यात. हांव पर्सनली तांचे कडेन इंटरॅक्ट केला. अंगणवाडी वर्कर्स आसतली, सेविका आसतल्यो किंवा हे आता केटीसीचे जे ड्रायव्हर्स आनी हे बसल्या हाका उपोशणाक किंवा हेर अदर गजाली आसतल्यो जशें एक ते घर एक नीज गोंयकार आमचो पर्वरी एक घटना घडली तातूंत भितर जे घर मोडपा खातीर ते हे सरकार फुडें सरिल्ले ते आमी स्टॉप करून थंय स्टे हाडिल्ली आसा. सो अशा पद्दतीचे काम जे आसा ते आमी जे हे सरकार अंत्योदय तत्वाचेर उलयता पण आमी ऑन द फील्ड आमी केल्ले आसा अलॉंग विथ माय अदर कलिग्स. विषय आसा म्हादयचो. आमी आतां म्हादयचे तिरारूच आसा. हो जो स्पॉट आसा दॅट इज अ माउथ ऑफ रिवर म्हादय. जो स्ट्रेच जो आसतलो इट इज अ माउथ ऑफ रिवर म्हादय. आणि म्हादयचे एज्युकेशन जे आसा ते इट इज अ लायफ लायन ऑफ गोवा. इट्स अ ओनली रिवर विच गिव्स अस अ ड्रिंकेबल वॉटर. आणि हे आंदोलन जे आसा ते आमी आंदोलन सतत आमी घेतले आमच्या हातून आणि लोकांपर्यंत म्हादय कितें म्हादयचो विशय लोकांपर्यंत पावूच नाशिल्लो. म्हादयच म्हणजेच मांडवी हे खबरूच नाशिल्ले. अरे आसा मरे आमकां उदक. पण अशा पद्दतीचे काही लोकांपर्यंत हो विषय पावप, मोठी सभा घेवप, ल्हान ल्हान सभा घेवप, वाड्या वाड्याचेर सभा घेवप, अशा पद्दतीचे काम जे आसा हे म्हादयच्या संदर्भात आमी केल्ले आसा. गोंयचो एक सुपुत्र गोंया खातीर आणि लोकां खातीर म्हजी तळमळ आणि म्हजें काम करपाची जी एक उर्जा आसा. सिन्स आय एम यंग म्हजे माय ड्रीम्स आर ऑल्सो यंग. आय हॅव गॉट ड्रीम्स फॉर माय गोवा, फॉर माय पीपल ऑफ गोवा. आणि हे म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली जेन्ना हांवें आतां 2024 लोकसभा इलेक्शन्स एक म्हयन्याभराचेर आसा. आय एम वन ऑफ द कंटेंडर फ्रॉम काँग्रेस. आणि आमचे राष्ट्रीय नेतृत्व जे आसा तांच्यांनी कन्सिडर जर म्हजें नाव केलें जाल्यार नक्कीच गोंयच्या लोकां खातीर आनी गोंयच्या हक्का खातीर हांव पार्लमेंटात झगडटलो. महेश बाब, तर ज्यो गजाली तुम्ही लोकां खातीर इतले करतना दिसता की पर्वरीची जी गजाल आसा ती घर कोणाचें डिमोलिश करपाच्या टायमार तुम्ही उबे रावले. मागीर मोल्याचो इश्यू म्हणात, अंगणवाडी वर्कर्साचो इश्यू म्हणात, जावं आमी म्हादयचो हो मेजर प्रश्न आहा पिवपाच्या उदकाचो. हे विशय तुम्ही एक निस्वार्थान जे घेता ते तुमकां कितें खंयची गजाल अशी आहा की ती तुमकां मोटिवेट करता अशे प्रश्न लोकां खातीर घेवचे म्हणून? आज खरं म्हणल्यार खऱ्या अर्थान गरज आसा म्हणटात ती सेल्फ मोटिवेट जावपाची. लोक पयलींचे कशें आसताले की पयलीं वी वर अटॅच टू मॅनी थिंग्स, अटॅच टू द इश्यूज ऑफ द पब्लीक. आमचो एक थंय तांचे कडेन एक संबंध म्हणजे सोशल लायफ जे आसा आमचें आसा सोसायटी खातीर. मनीस जो जल्माक आयला तो आपले करतात, आपले कुटुंबाचे करतात, पण तो समाजाचे सुद्धा देणे आसता, समाजाचो सुद्धा ऋणी आसता. कारण समाज ताजे कडेन पळयता आनी तो समाजा कडेन पळयत आसता. सो दोगांचे एक्सपेक्टेशन आसता की आय वील डू समथींग फॉर द सोसायटी म्हणून. जेन्ना हे सगळें काम करता आसतना हे खरेंच निस्वार्थीपणे, कारण म्हादय जर गेली जाल्यार आमचें आयुश्य, गोंयचें अस्तित्व आणि त्याच बरोबर गोंयकारांचें अस्तित्व सोंपतलें. ताका लागून आमी घराघरांनी हो विशय पावचो. उदका बद्दल आनी म्हादय बद्दलची जी जागृता आसा आनी जागृत जावचें, ताका लागून तो इश्यू आमी हातान घेतिल्लो.
एका प्रकारची पोकळी जी आसा ते ह्या समाजान निर्माण जाल्ली आसा. म्हणजे हांव म्हजी फॅमिली इतल्या पुरतोच हो समाज उरला. सरकारा कडेन पळयल्यार सरकार दितात कितें तर तुमकां काडून दितात सम स्किम्स. आतां ती स्किम्स तुमचे कडेन पावयतात, तुमच्याच पयशांचे ते तुमकां स्किमी पावयतात आनी जर तुमी तांच्या विरोधान जर गेले जाल्यार तुमचे त्यो स्किमी आडयतात, तुमकां ते खंय ना खंय तरी ब्लॉक करतात. तूं तांच्या सरकाराच्या विरोधान जर उलयलो जाल्यार आज दे कॉल यू एज एंटी नॅशनल. अशे वेगवेगळ्या प्रकारचे दे स्टार्ट टीजिंग यू ऑर तांचे भक्त जे आसा दे स्टार्ट टीजिंग यू. बट तुज्यो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तूं जर इफ यू आर क्लियर इन युअर मायंड की येस आय एम डुईंग फॉर द पीपल, म्हजें कर्तव्य आसा, सो हांव तें निग्लेक्ट करतां. वॉट एवर दे से तांच्यांनी म्हाका सर्टिफिकेट दिवपाची काही गरज ना. तशेंच लोकांक सांगता हांव ते सर्टिफिकेट म्हाका सरकारा कडल्यान येवपाची गरज ना. हू आय एम. येस, निस्वार्थपणे काम कर, निस्वार्थपणे लोकांची जर सेवा केली जाल्यार डेफिनेटली देर इज अ रेसिप्रोकेट, समोरच्यान तुका रिस्पॉन्स येता. सो हें सगळें करता आसतना प्रेरणा सुद्दां म्हाका लोकां कडल्यानूच येता. कारण जितले इश्यूज आमी घेतात, जितले इश्यूज आमी घेतले आतां पर्यंत, हांव आसतलो, म्हजे बरोबर हृदयनाथ शिरोडकर आसा, म्हजे बरोबर बाकीचे विकास प्रभुदेसाय, अशे आमी वेगवेगळे आमी हातून हे जेन्ना हे इश्यूज हातान घेता, लोकूच आमकां हे करतात, मोटिवेट करतात. कारण लोकांची आमच्या कडल्यान अपेक्षा आसा. कारण आतां पर्यंत आमी निस्वार्थीपणे काम केलां आणि वी हॅव टेकन ऑल द इश्यूज टू द कन्क्लुजन. म्हणजे आमी ते अर्द्यार सोडून दिले अशें एकय गजाल ना. म्हादयचो जर विशय घेतलो जाल्यार येस, म्हादयचो विशय अजून हातून आसा, कोर्टान आसा, बट आमी सोडूना. वेगवेगळ्या वेळाचेर ज्या इश्यू जेन्ना म्हादयचो विशय येता तेन्ना आमी आमचें म्हणणें जें आसा तें सरकारा पर्यंत, ते लोकां पर्यंत पावोवपाचो आमी सामको प्रयत्न करतात. सावथाक मोल्याचो इश्यू आसतलो. वी वर द फर्स्ट पीपल हू रोट अ लेटर टू द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2019, लेट 2020 रादर. आणि आमी कन्वे केल्ले की आमचे अबाउट मोलें, इट इज अ बायोडायवर्सिटी, 8th बायोडायवर्सिटी ऑफ इंडिया. आनी हाका लागून थंय डिस्ट्रक्शन जावचें न्हय. थंय कन्नडा जंगल आसा, थंय बायोडायवर्सिटी आसा म्हणून आमी हांगा श्वास घेवपाक शकता. ह्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो आमी प्रायम मिनिस्टरा पर्यंत पावयल्ल्यो, पण ताजेर व्हडलीशी दखल प्रायम मिनिस्टरान घेवंक ना. तो म्हणटा की आपल्याक कळया, पण व्हडलीशी दखल त्या वेळार प्रायम मिनिस्टरान सुद्दां घेवन आशिल्ली. पण आमी आमचो प्रयत्न मात्र सोडलो ना. देन सर्टन पीपल वेंट टू द कोर्ट. गोवा फावंडेशनूय कोर्टान गेल्लें आणि आता त्या गजालीक स्टे हाडल्या. सो आवर इन्वॉल्वमेंट इज देर इन ईच अँड एवरी इश्यूज पर्टेनिंग टू गोवा. आणि लोकां खातीर जे आसा ते आमी उबे रावतले. आणि ही प्रेरणा जी आसा ती खऱ्या अर्थान म्हणटात ती आमकां लोकां कडल्यानूच मेळटा. आमी सध्या आतां आयकलां की काँग्रेसी कडल्यान 3 ते 4 नांवां कितें पावलेली आनी लास्ट 2 तुमचे डिस्कशनाक येता. तुमचें नांव रेतीन फुडें आसा, एक यूथ आसा, वय कमी आसा, त्या कारणान तुम्ही सक्रिय आसा सध्या राजकीय घोडामोडी चल्ल्या तितून. म्हणटोनी तुमचें नांव आमकां चड फुडें आहा अशें आयकूंक येता. तर तुमी सध्या BJP नॉर्थ गोवान जर पळयलें जाल्यार फाटले 5 टर्म श्रीपाद भाऊ एक स्थिर असो राजकारणी आसा आनी सहज इलेक्शन जिखता. आनी भाजपाचे जे कार्यकर्ते तांकां मात चडलेलो, आमी सहज येतले अशेंच सगळे कडेन वातावरण निर्माण जाल्लेलें आहा. तर समज तुमकां तिकेट मेवळी काँग्रेसीची तर तुमकां खंयसर पळयता? डेफिनेटली म्हाका खात्री आसा की आमचे सेंट्रल लिडरशीप जे आसा ते डेफिनेटली म्हज्या नांवाचो विचार करतले. सिन्स आय एम यंग, ओदो सांगला तशें आय एम यंग, माय ड्रिम्स आर ऑल्सो यंग. आनी म्हाका गोंया खातीर आनी गोंयकारां खातीर काम करपाची संद मेळटली हातून म्हाका मात्तूय दुबाव ना. हे कसो आसा की श्रीपाद भाऊ एक एस्टाब्लिश्ड पॉलिटिशियन आणि वयस्कर आसात. 25 वर्सां तांच्यांनी नॉर्थ गोंयान काम कितें केलां तें लोकांनी सांगचें. कशें तांचें काम आसा किंवा किंबहुना त्या पार्टेचें कशें काम आसा तें लोकांनी सांगपाक जाय. म्हादयचे इश्यूचेर कितपर्यंत श्रीपाद भाऊ किंवा भारतीय जनता पार्टीन आपले आवाज उठयला पार्लमेंटान तेंय पळोवचें. नॉर्थ गोंया खातीर खुबश्यो गजाली आसा, इनफॅक्ट इन्क्लुडींग आवर बिचीस, इन्क्लुडींग द टुरिजम. हाच्या खातीर भाऊ हे टुरिजम मिनिस्टर आशिल्ले. सो भाऊन त्या हातून कितें केलां, श्रीपाद भाऊन त्या सॅक्टरान जे ताका पोर्टफोलियो मेळ्ळो त्या पोर्टफोलियोचो ताणें गोंयकारां खातीर आनी गोंयचे उज्वल भवितव्या खातीर कितें प्रयत्न केलो हें सांगचें. एक
पॉयंट आउट करतले ते आयुष हॉस्पिटल, पण आयुष हॉस्पिटल कमिशन केन्ना जालें आनी ते एस्टाब्लीश केन्ना जालें आनी ताजो आतां कोणाक चड उपयोग जाता, गोंयकारांक जाता काय गोंयच्या भायल्यांक जाता, हाचोय प्रश्न आसा. सो वेर आय एम लुकींग एट, आय एम फ्रॉम पीपल, हांव लोकां मदीं आयिल्लो आसा. म्हजो कनेक्ट जो आसा, सिन्स आय एम इन टू मिडल एज, आय हॅव गॉट अ गुड कनेक्ट with the young voters as well as the वयस्कर जे वोटर्स आसात तांचे कडेन कनेक्ट जावपाक म्हाका इजी जाता आनी आय कॅन कनेक्ट विथ देम व्हेरी इजिली. एज फार एज नॉर्थ गोवा इज कन्सर्न, देर आर मेनी थिंग्स वीच हॅज टू बी डन. तातूंत भितर खरें म्हणल्यार जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज येवपाक जाय. टुरिजम इज अ बॅकबोन. आफ्टर मायनींग जेन्ना बंद जालें, मायनींग बंद जातकर टुरिजम हो सेक्टर जो आसा हो खरें म्हणल्यार आमी ताजेर डिपेंड आसा आनी टुरिजमाची फरफट आमी पळयल्ली आसा. देर इज नो प्रॉपर टुरिजम पॉलिसी आनी हे जर प्रॉपर पॉलिसीज जर केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे जॉब जनरेशन जातलें. आय एम फ्रॉम द टुरिजम इंडस्ट्री की आय नो की कितें करपाक जातलें आनी लोकां खातीर मॅक्झिमम आमी जॉब जनरेशन आसतलें किंवा सेल्फ एम्प्लॉयड लोकांक कशें करपाक जातलें, स्वावलंबी लोकांक कशें करपाक जातलें हाचेर हांव भर दितलो. त्याच बरोबर लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेफ्टी ऑफ विमन, बायलांची सेफ्टी जी आसा, चलयांची सेफ्टी जी आसा ते आज खंय ना खंय तरी कॉम्प्रोमायज. आजूच हांवें पेपराचेर वाचलें की एवरी थर्ड वुमन हॅज बीन विक्टमायज. आज एका पेपराचेर ती न्यूज आसा आनी क्रायम रेट ऑन वुमन आर इन्क्रिजींग. आनी हे सरकार जे आसा, हे सरकार वुमन एम्पावरमेंट, नारी शक्ती हाचेर उलयता, बट वॉट अबाउट द सेफ्टी? इट हॅज कम ऑन टुडेज न्यूज पेपर. सो ह्या गजालीचेर ह्या सरकारान किंवा हांगासरल्या लिडरान किंवा नॉर्थ गोंयचे जे आतां प्रस्थापीत जे लिडर आसात श्रीपाद भाऊ हांच्यांनी केन्ना भाश्य केलें काय म्हणून? केन्ना संसदेन तांच्यांनी कसले विशय घेतले जे गोंयकारांच्या हिता खातीर आसतले किंवा गोंयच्या कल्याणा खातीर आसतले अशें खंयचे घेतले आसतले काय म्हणून? जस्ट ते मंटप काही केले, इनॉग्रेशन काही गजाली केल्यो, हातून डेव्हलपमेंट ऑफ द पर्सन, लोकांचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. लोक जेन्ना डेव्हलप जातले तेन्नाच खऱ्या अर्थान त्या प्रदेशाचो किंवा त्या वाठाराचो जो आसा ते उन्नती जावपाक लागतली. पण फोकस शूड बी ऑन द पीपल, नॉट ऑन सेल्फ. 2017तल्यान एक ट्रेंड जो चालू आसा, काँग्रेसींतल्यान निवडून येवप, इलेक्शन जाल्या उपरांत भाजपान उडकी मारप, हो एक ट्रेंड जाल्लो. आतां एजन्सी कशी लेबर सप्लाय करता ते टायप. आणि त्या हेतूंतल्यान आयज 2024च्या वेंचणुकेन तुम्ही तयारी करतात जाल्यार तुमकां लोक कित्याक लागून वोट करतले? की जेन्ना भाजपाकूच जर काँग्रेसींतल्यान जर भाजपाक जर वयता जाल्यार ती डायरेक्टूच भाजपाक मारली जाल्यार डायरेक्ट गेली अशें लोकांचें मत आसा. थंय तुमी कशें कितें पळयतात? तुमकां एक कितें आसता ना, एक पार्टी आयडियोलॉजी म्हणून आसता. भारतीय जनता पार्टीचो उगम जो जालो किंवा ती भारतीय जनता पार्टीची जल्माक आयली, ती जल्माक आयली बिकॉज पार्टी इज विथ डिफरन्स म्हणून अशें पार्टी इज डिफरन्स. आता पार्टी विथ डिफरन्स कितें उरलें? त्या वेळार भारतीय जनता पार्टीचे अशें आशिल्लें की दे वॉन्ट टू क्रिएट अ केडर आनी केडर बेस्ड पार्टी करतले म्हणून. पण आज कितें जालां ना, लिडर्स जे आसा, लिडर्स आर विथ द अदर पार्टीज लायक काँग्रेस, लायक आम आदमी पार्टी आसतले, लायक टीएमसी आसतले. आता देशभर जर पळयलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टी कडेन आतां लिडर्स उरले ना. तांचे मोजकेच लिडर जे आसा, एकूच ब्रॅकेट ते तितले लिडर उरल्या. बाकीचे मॅक्झिमम जे आसा दे आर ब्रॉट फ्रॉम द अदर पार्टीज. म्हणजे एक प्रकारचे कशें जालां सचिन, तुका सांगता की आता केडर जे तयार करपाचे आशिल्ले ती फॅक्टरी तांची बंद जाल्या. एक जालें. दुसरें, आमकां जर म्हाका जर कित्याक विश्वास दवरूंक जाय म्हजेर की हांव त्या पक्षान आशिल्लो, सत्ता सोडून 2015 सत्ता सोडून हांव हांगा आयला जेन्ना फूल फ्लॅज भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आशिल्ले, 21 आमदार घेवन ते निवडून आयिल्ले अलॉंग विथ सपोर्टर्स लायक एमजीपी, अलॉंग विथ अदर म्हाका दिसता गोवा विकास पार्टी. म्हणजे तांचे 24 ते 25 आमदार 40 पैकी तांचे हातून आशिल्ले, असेंब्लीन आशिल्ले. हे सगळे सोडून हांव त्या वेळच्या त्या सत्तेचेर लात मारून 2015 भायर सरलो. जर म्हाका सत्ते खातीर वचूंक जाय आशिल्लें जाल्यार हांव केन्नाय वचूंक शकतलो आशिल्लो. कित्याक जर 2017 परते सरकार आयला, हांव तेन्नाय वचूना. आता तुम्ही आणि 2022 आयला एक म्हटल्यार तुम्ही अशें म्हटलें की सत्ता सोडून वचपाक शकता आसलो. जेन्ना तुम्ही भाजपा खातीर भाजपान जेन्ना आसले काम करताले
तेन्ना हे विशय तुम्ही कितले पर्यंत उखलून धरले की अशें कितें वायट घडटा तर तुम्ही आता हेच्या पयलीं तशें म्हटलें की रिव्हेंज पॉलिटिक्स म्हणजे असो तुम्ही हे वापरलेलं की कोण कसले काम करता त्यांच्या विरुद्ध काम करप त्यांच्यो स्किमी अडवप अशें जेन्ना करतना तुम्ही कितें स्टेप घेतले आणि दुसरी गजाल आसा आयज फाल्यां काँग्रेसीन रावलेले अशें जाल्यार तुम्ही पक्ष सोडून वयतले काय कितें पक्ष सोडून वचपाचो प्रश्न येना. आता भारतीय जनता पार्टी नांव आशिल्लो, भारतीय जनता पार्टीचें काम पळयल्लें, पण भारतीय जनता पार्टी जी पयलींची भारतीय जनता पार्टी आशिल्ली आनी तांची आयडियोलॉजी आशिल्ली ताच्या बिलकुल विरुद्ध जे आसा आज ते काम करतात. जो उतर त्या वेळार सांगताले ताचे नेमके ते ह्या बोटावयले आमी ह्या बोटार म्हणटा पूण ह्या बोटावयले लास्ट बोटार व्हरतात. इतली तफावत जी आसा हांच्या उतरांनी आसता. 2012 नंतर आमी पळयलें की ह्या सरकारान कश्यो पलट्यो मारली. कसिनो आता फाटल्यान पळयला ते कसिनोच्यो बोटी हे टॉलेस्ट लिडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी सांगताले की कसिनो बंद जावपाक जाय नाल्यार आमी भितर घुसतले आनी बंद करतले. पण हांच्यांनी भितर घुसले आनी कसिनो वाडयले. नंबर ऑफ कसिनोज कमी आशिल्ले ते नंबर ऑफ कसिनोज हांगा ऑन शोर किंवा ऑफ शोर आसतले हे तांच्यांनी वाडयले. त्या वेळार एमओआयचो इश्यू आशिल्लो. आपूण निवडून आयले सरकार जर पहिले निवडून आयले पहिले काम करतले की एक ऑर्डर भायर सरतले आणि हे जे ग्रांट जालो ते बंद करतले. अशा प्रकारचे ज्यो तांच्यांनी हे दिल्ले 35,000 कोटीचो मायनिंग इश्यू आशिल्लो जो 35,000 क्रोर्साचो पावलो 3,500 कोटीचेर आणि तो पावलो मागीर 350 कोटीचेर. म्हणजे खंय हे देर इज नो खंयच ताचे हे तारतम्य ना. म्हणजे त्या वेळार लोकांक फटयले, त्या वेळार लोकांक मिसगायड करून तुम्ही सत्तेर आयले आणि मागीर बरें आसा तुम्ही सत्तेर आयले पॉलिटिकल घटना काही करच्यो पडटा पण इतले आसतना तुम्ही जे शब्द दिल्ले ते तुम्ही पाळले ना. सो दिस इज अ फेलियर ऑफ भारतीय जनता पार्टी. म्हटल्यार तुम्ही जेन्ना पक्षान आसले तेन्ना हे विषय काढले ना ऑफकोर्स काढल्या. जेन्ना म्हणून तर हांव भायर सरलो न्ही. काही गजाली तांच्यो पटल्यो ना. काही गजाली तांच्यांनी कानार घेऊन ना दिसता अश्यो गजाली तुम्ही जेन्ना घातले कदाचित कानार तांच्यांनी घेवना कित्याक सत्तेचो माज आसता. जेन्ना आपूण 21 आणि 22 अशें म्हणटा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी करप्ट्स एब्सोल्युटली. एक म्हण आसा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी करप्ट्स एब्सोल्युटली. तू जेन्ना एका सत्तेर येता जेन्ना तुका 40तले 25 तुका आमदार तुजे बरोबर आसा तेन्ना तांकां कार्यकर्त्यांची तेन्ना तांकां बाकीच्या गजालींची विसर पडटा आणि विरोध करपाकूच शकना कितें विरोध केला तुका चेपता. सेम थिंग जालें म्हज्या बरोबर जेन्ना हांव विरोध करूंक लागलो पार्टीन ना बाबा हे अशें जावंक जायना हे अशें घडूंक जायना वी शूड बी फॉर द पीपल. तेन्ना खंय ना खंय तरी आवाज जो आसा तो दाखपाचो प्रयत्न जालो आणि त्या हातूंतल्यानूच यू कॅन से अ रिवॉल्ट भायर सरले. हांवूच न्ही म्हज्या बरोबर अशे असंख्य कितलेशे जाण भायर सरल्या. थोडे भितर आसात ते बाबडे ते चिड्डून उरल्यात कारण तांकां काय उलोवपाक ते धाडस करिना. पण देर इज लॉट ऑफ अनरेस्ट इन भारतीय जनता पार्टी इटसेल्फ. आता तुमकां जर काँग्रेसीच्या वाटेंतल्यान तिकेट गावली जाल्यार ही 25 वर्साची जी सत्ता ही इमारत म्हणपाक शकता ही मतदारांची जावं भाजपाचो एक गड व्हडलो ती सत्ता उडोवपा खातीर तुमचो कसो कितें प्लॅन आसतलो आनी कशें कितें उडयतली. पॉलिटिकल प्लॅन्स म्हणतात ते केन्ना ओपनली सांगिनात किंवा वी कॅनॉट डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल प्लॅन्स. आता तुवें म्हाका प्लॅन विचारलो. प्लॅन इज एव्हरीथिंग रेडी. इफ आय गेट द तिकेट माय प्लॅन इज रेडी. वॉट आय हॅव टू डू म्हाका कितें करपाक जाय लोकांकडे कसो कनेक्ट ऑलरेडी कनेक्ट आसा. सो म्हाका कितें करपाक जाय माय टीम माय फ्रेंड्स म्हजे बरे मागपी जे सगळीकडे आसा सगळ्या हातून आसा. फाटले 2 टर्म जर आमी पळयले जाल्यार एक गॅप जे आसलें एकदा आमी पळयलें की 1 लाख भराचे गॅप जे वोटिंग गॅप इलेक्शना फाटल्या तेज्या पयलींच्या एक 75,000 80,000 अशे लिडिंग जे भारतीय जनता पार्टीन जे घेतलेले ते तुमकां अशें दिसना की सामके व्हडले गॅप आसा आनी ते भरून काडप इतले सोंपें ना कशें. इतले सोंपें जरी ना जाल्यार अशक्य अशें कांय ना. जेन्ना इमर्जन्सी लागता इंदिरा गांधी अशी स्ट्रॉंग आमचीच नेती त्या वेळार इंदिरा गांधीचो एक दबदबा. पण तेन्ना आमी सुद्दां विचार म्हणजे हांव तेन्ना ऑफकोर्स जल्मा येवंक ना. हे 75 म्हजो जन्म 77 जेन्ना इमर्जन्सी लागले आनी ताच्या नंतरचे इलेक्शन जाले इंदिरा गांधी लॉस्ट दॅट इलेक्शन बीइंग अ पॉवरफुल लेडी. अशें धरून शकना की बाबा लोक असो विचार करता हे वोट्स जे असता इट इज नॉट अ फिक्स डिपॉझिट आणि ताजो इंटरेस्ट वाडत वता अशें ना. इट इज नॉट अ फिक्स डिपॉझिट. वॉट यू डू फॉर द पीपल लोकां खातीर एक फेस आसता एक फेस दिवपाक जाय. आय एम अ क्लीन फेस इन द सेन्स क्लीन स्लेट.
खंय ना म्हजो गव्हर्नमेंट जॉब ना किंवा हांवें गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टां घेवना ना खंयच्या इलिगल एक्टिविटीजान हांव इन्वॉल्व आसा निदर माय फॅमिली इज इन्वॉल्व सो म्हजे आणि उलट हांवें समाजा खातीर म्हजें कार्य जें आसा तें निस्वार्थपणे काम केलां सो ताजी पोस्ट पावती जी आसा म्हाका समाज दितलो म्हजे वोटर दितले म्हजे चाहते दितले हाजेर म्हाका पूर्ण खात्री आसा आणि जे वेदर इट इज इन काँग्रेस ऑर दे आर अक्रॉस म्हजे पॉलिटिकल म्हजे फ्रेंडशीप जी आसा इट इज नॉट पर्टेनिंग टू वन हे इट इज ऑल द कास्ट क्रीड आणि ऑल पॉलिटिकल पार्टी कडेन आसा भारतीय जनता पक्षान जे लोक कार्यकर्ते म्हणून वावुरता त्यांका तुमच्या वाटेन कशें हाडप जावं त्यांका तुम्ही कन्विन्स करून तुमका वोट पडपाक जाय अशें वातावरण तुम्ही कशें करपाक शकता जावं अशें तुमचे कितें अशे विचार आसा तांचे भारतीय जनता पार्टीचे वोटर्स जे आसात असे ते वोटर्स तांचे वोटर्स असे म्हणूंक शकना वोटर हो एक खंयचो फिक्स वोट नासता नाजाल्यार मगो पक्ष आशिल्लो मगो पक्षांतल्यान स्विच ओव्हर करून काँग्रेसीचे जाले काँग्रेसीच्यान स्विच ओव्हर करून आता ते भारतीय जनता पार्टी कडेन पण इट इज नॉट अ फिक्स स्वताचेर असता हाव यू प्रोजेक्ट युअर सेल्फ हाव यू इंटरॅक्ट विथ द पीपल हाव यू कनेक्ट विथ द पीपल तुझा कनेक्ट जो असता दॅट इज इम्पॉर्टंट सिन्स आय एम यंग माय कनेक्ट विथ द यंगर वोटर्स द न्यू वोटर्स असतले डेफिनेटली दे विल सी येस म्हजो कनेक्ट जो असतलो तो म्हजी माय म्हादय म्हाका दितली जी म्हादय नॉर्थाचे पूर्ण नॉर्थ जे आसा ती म्हादय पूर्ण नॉर्थ कव्हर करता राईट फ्रॉम ती 70च्यान ती व्हांवता ती आमचे पणजे पर्यंत येता आणि अलॉंग विथ द म्हादय ही म्हादय म्हाका म्हजी वयर काडटली ही म्हादय म्हाका म्हज्या आवयचेर विश्वास आसा कित्याक निस्वार्थपणे तिचें काम केलां पूण म्हाका तिचेर पूर्ण विश्वास आसा जे काम केलां जे म्हजे वॉट आय कॅन से पावती लोकां खातीर जे विशय घेवन हांव फुडें सरला ताची पोच पावती जी आसा ती म्हाका लोकच दितले कारण इट इज नाव ऑर नेवर आता जर डिसिजन घेतले ना लोकांनी देन मागीर अशें म्हणूंक शकना की ना तुम्ही फेस दिलो ना तुम्ही बरो एक कॅन्डिडेट दिवचो अशें म्हणूंक शकना कॅन्डिडेट आसा वोट फॉर अ राईट कॅन्डिडेट आणि तुमचे उज्वल भविष्य जे आसा ते तुमच्या हातान आसा तेन्ना वोट वायजली this 2024 election because it is a game changer. तुमच्याकडे उलोवन खूप बरे दिसले आणि तुमचे विचार आणि तुमचे कार्य जे तुम्ही लोकांपर्यंत पावयले आणि लोकांक खबर ना त्यांना सुद्धा कळले आणि आमच्या कडल्यान तुमका ऑल दी बेस्ट म्हणता तुमका ही तिकेट मेळची आणि भरघोस मतां तुमका लोकांनी दिवची आणि तुमची राजकीय कारकीर्द बऱ्या हितून सुरवात जावची आणि अशें सांगून आम्ही आमची ही कार्यावळ हांगा चुकयता